येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्माईन केंद्रान सविस्तर प्रकल्प अहवाल निवळायला अशें केले जाहीर। म्हादय पासून उदक पयस व्हरपी धरणांक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर केलो हल्लो। जाल्यार खंयचेय परिस्थितीत म्हादयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नव्या जुवारी पुलाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी व्हडा दबाज्यान उक्तावण। 2024 मेरेन 25 ते 30 हजार कोटी रुपया गोंयच्या अंतर्गत विभागात खातीर केंद्र सरकारान खर्च करपाचे थारायलां, सांगले केंद्रीय मंत्र्यान। देशात आनी राज्यांत दिसान दीस वाडटात अपघात। क्रिकेट खेळगडो रिषभ पंताक जालो हरिद्वारांत अपघात। जाल्यार राज्यांत दाबोळे भुईपाल वाठारांत जाली हेर अपघातांची नोंद। भुईपाल तरणाट्याक आगताक मरण। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वादग्रस्त कलसा बंडुरा प्रकल्पा विशीं भाजपा शासीत गोंय आनी कर्नाटक हांचे मदीं दशकां पयलीं झगडी जाले उपरांत कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्माईन केंद्रान सविस्तर प्रकल्प अहवाल निवळायला अशें जाहीर केलें। मुळाव्यान म्हादय पासून उदक पयस व्हरपी धरण आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर हल्लो केल्ल्यान राज्यांत परतून एक फावट व्हड वाद निर्माण जाला। पळयात। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्माईन केंद्रा कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत बेगीनूच प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू जातली अशें सांगले। उपरांत म्हादय प्रश्नाचेर गोंयकाराक परत एक फावट सरकार फटयता अशें गृहीत धरून राज्याच्या विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांचेर हल्लो केलो। मुख्यमंत्र्यान राजीनामा दिवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष करता। आयकात तांकां। With regards to our mother Madai, seems like this BJP government has given Goa coal, have they given Goa and a new airport, and in return criminal जे activities आता आणि shocking they have sold and in return taken away our mother Madai. See, the time has come for all of us to show our commitment today towards Mother Madai and Goa. We will not indulge in any political games or battle of words and rhetorics. The Chief Minister has said time and again, over a dozen times, that Mother Madai is mother to us and we shall protect it at any cost. I believe that the Chief Minister should tender his resignation. Jenna tu aaj statement koda ki you are pro Madai mun. You have to prove your loyalty. I also believe that all the 40 MLAs, all of us should be prepared en masse to submit our resignation. Je ami sogle, we have to be prepared to resign. Let there be no political differences. Je aaj central government ha, they only believe in numbers. This is the only way that they will realize that Goans are united. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मात म्हादय उदकाच्या दर एक थेंब्या खातीर गोंय झगडटले अशें स्पश्ट केले। म्हादयचे उदक वळोवपा खातीर केंद्र सरकारान राज्याच्या सुधारित प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिल्या अशें कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माईन विधिमंडळाक कळयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांची ही प्रतिक्रिया आयल्या। जरी सुद्धा कळसा बंडुरा जो DPR एप्रुवल दिलो आसत जाल्यारूय बी त्या प्रोजेक्टाक कितल्योश्योच एनओसी आनी बाकीच्यो लागतल्यो त्यो अजून घेवपाच्यो आसात। पण हाज्या खातीर म्हणजे अकॉर्डिंग टू द अवॉर्ड ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय। केंद्र सरकारा कडेन आमी जाता तितके बेगीन ही ऑथॉरिटी फॉर्म जावपाक जाय। हाज्या खातीर आमचो अट्टास आसतलो, आमी ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले आनी परत एकदां आमी हे उदक जे अवॉर्डाक दिला ताच्या भायर आमी ऑलरेडी अवॉर्ड आमी चॅलेंज केलात, पण तरी सुद्धा अवॉर्डाच्या भायर हे उदक कशाच पद्दतीन डायवर्ट करून दिवचें ना। ऑथॉरिटी फॉर्म करून उदकाचेर कंट्रोल दवरप ही आमची प्रायोरिटी आसतली। केंद्रा कडेन हाज्या खातीर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेवप हाज्या खातीर आमची कंप्लिटली प्रायोरिटी आसा। म्हादयच्या बाबतीत राज्य सरकार खंयच्याच बाबतीत कॉम्प्रोमायज करचें ना आनी ऑथॉरिटी फॉर्म करपा खातीर मागीर मोदी जे आसात, अमित भाई शाह आसात किंवा शेखावत ह्या सगळ्यां कडेन वचून जाता तितके बेगीन ऑथॉरिटी फॉर्म करून म्हणजे ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आसा तसो फॉलो तरी निदान करप, ज्या निमित्तान तांच्यांनी जे उदक डायवर्ट केला ताजेरूय कंट्रोल येतलो आणि
आणि निश्चितरित्या म्हणजे गोंयचो शेअर जो आसा हो गोंयाक मेळपा खातीर आमी सरकार म्हणून पुराय आनी हांव वैयक्तीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत गेली कितलीशीच वर्सां म्हादई हो विशय लागच्यान पळयता हांव पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करता हो विशय आमी खंयसरूच सोडचे ना गोंय सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले 2024 मेरेन 25 ते 30 हजार कोटी रुपया गोंयच्या अंतर्गत विभागा खातीर केंद्र सरकारान खर्च करपाचें थारायलां. पत्रादेवी सावन थेट कर्नाटका मेरेन रिंग रोडाच्या प्रस्तावाचो विचार करतलो. ह्या पुला खातीर अदमास 20 ते 22 हजार कोटी रुपया खर्च येवंक शकता अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जुवारी पुलाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. पळयात पुराय बातमी. जुवारी पुलाच्या एका लेणीचे बेरेस्ताराक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुके व्हडा दाबाज्यान उक्तावण जाले. त्या वेळार नितीन गडकरी उलयतालो. जुवारी पूल हो देशांतलोच न्हय तर संवसारांतलो व्हडलें आकर्षण थारतले अशेंय ताणें म्हळें. ह्या उक्तावण सोहळ्याक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार, राज्यातले हेर मंत्री, आमदार आनी हजारांनी लोकांची उपस्थिती आशिल्ली. पळयात. आज माझ्या काळामध्ये मी 2014 साली मंत्री झालो आणि आता हिशोब केला तर 2024 पर्यंत साधारणतः गोव्याच्या अंतर्गत सगळे कामं मिळून जवळपास 25 ते 30 हजार कोटी रुपये माझ्या विभागाने गोव्यावर खर्च करायचं ठरवलेलं आहे. मुंबई ते कन्याकुमारी हा पणजी गोवा कर्नाटक राज्य लांबी 137 किलोमीटर जो आहे हाही महत्त्वाचा आहे आणि पत्रादेवी ते बंबोलीम हा मुंबई गोवा महामार्गाचा शेवटचा टप्पा आहे. मुंबई गोव्यामध्ये बरेच अडचणी आल्यात. आज मी इथे यायच्या आधी आमचे जे इन्चार्ज आहेत त्यांना आणि माझे जे OSD आहेत चीफ इंजिनियर त्यांना सगळ्यांना मी मुंबईवरून इथे यायला लावलं. ह्या गोवा मार्गाच्या पायी मी पण खूप त्रस्त आहे. कॉन्ट्रॅक्टर बदलले, टर्मिनेट केले आणि काम करता करता लँड ॲक्विजिशनचे प्रॉब्लेम, इतक्या छोटे लँड पार्सल आणि ते करता करता बऱ्याच अडचणी आल्यात. पण कुठल्याही परिस्थितीत 7-8 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. तुमच्या इथे पण जवळपास 43 किलोमीटर 1500 कोटी रुपयाची लांबी आहे. पत्रादेवी ते करसवाडापर्यंत काम पूर्ण जवळपास झालं आहे 25.5 किलोमीटर आणि पॅकेज 2 जे आहे करसवाडा ते बंबोलीमपर्यंतचं काम जून 2023 पूर्ण होईल. लांबी 17.4 किलोमीटर आणि याचं 4 लेन रुंदीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्रातून पणजीला येण्याकरता वेळ कमी होईल. पण त्याच तुम्ही जी मागणी केली आहे की डायरेक्ट पत्रादेवीपासून गोव्याच्या बाहेरून डायरेक्ट कर्नाटक आणि पलीकडे जाणारा एक रिंग रोड, हाफ रिंग रोड, कारण इकडनं तर समुद्र आहे, तो करणं काही शक्य नाही. तर तो करण्याबद्दलची तुम्ही मला विनंती केली आहे. मी आजच काही याच्याबद्दल सांगत नाही, पण आम्ही याचा लगेच स्टडी करू. तुम्हाला जर मी म्हटलं की 50% लँड ॲक्विजिशनचा खर्च द्या तर मला माहिती आहे की तुम्ही काही देणार नाही. पण आता विशेषतः सरकारी जागा जेवढी आहे तेवढी तुम्ही द्या आणि सिमेंट आणि स्टीलवर जे GST लागतं त्याच्यावरचा जो तुमचा हिस्सा आहे तो एक्झेम्प्ट करा आणि मुरुम गिट्टी ॲग्रिगेट जे लागेल ते रॉयल्टी फ्री करा. तर त्याच्यातून त्याची कॉस्ट कमी काय करणार. हा मला असं नाही वाटत की कमीत कमी तो 20-22 हजार कोटीचा रोड होईल. त्यामुळे मी गेल्यावर एकदा स्टडी करून मग नक्की या बाबतीत सांगेन. पण तुम्ही तुमच्याकडनं ही तयारी दाखवली तर नक्कीच हा करता येईल. आणि येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचंही इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं डेव्हलप झालं पाहिजे. माननीय प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी अनेक योजना हातात घेतल्या, अनेक चांगली कामं केली. नवीन एअरपोर्ट त्यांनी आता पूर्ण केला. माननीय मोदीजी येऊन गेलेत, मनोहर पर्रीकरांच्या नावाने तो एअरपोर्ट आहे आणि आता 2 एअरपोर्ट झाले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात गोवा हे प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न आणि देशातलं पहिल्या नंबरवर जाणारं राज्य नक्कीच प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली होईल असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा गोव्याच्या जनतेला विशेषतः आजच्या या आनंदाच्या क्षणी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. या पुलाचा खरोखर आनंद आणि अभिमान गोव्याच्या जनतेला पुढील अनेक वर्ष राहील असा विश्वास व्यक्त करून मी माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि हिरू महाले. कळंगूटच्या बायणा स्कुबा डायव्हिंगाक येवपी पर्यटन बसीचो आनी स्विफ्ट कारीचो दाबोळे विमानतळा वाठारांत अपघात जालो.
बशीन नेटान स्विफ्ट गाडयेच्या फाटल्यान नेटान धपको दिलो. स्विफ्ट गाडयेंत बशिल्ल्या ड्रायव्हराच्या जाणट्या पालकाक किरकोळ दुखापत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. मिळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटकांची पुराय बस पॅक आशिल्ली. ही बस स्कुबा डायव्हिंग करपा खातीर कळंगूटसावन वास्को बायणा दर्यादेगेर वताली. पूण दाबोळे विमानतळार बसीन फाटल्यान स्विफ्ट गाडयेक मोखली, जाका लागून स्विफ्ट गाडयेंत बशिल्ल्या चालकाच्या पालकांक किरकोळ दुखापत जाली. ते भायर बस ड्रायव्हराची स्पीड चड आशिल्ल्यान ताचो ताबो सुटून हो अपघात जालो अशें गाडयेच्या ड्रायव्हरान सांगले. जाल्यार आमच्या रिपोर्टरान बस ड्रायव्हराक विचारले तेन्ना ताणें ब्रेक फेल जाला अशें रजाव दिलें. पळयात हे कोफुसांव. कार घेऊन आपण स्विफ्ट कार घेऊन मम्मी डॅडीक आपण डॉक्टराकडे वतालो. डॉक्टर नेपाली कडेन अराउंड एक 10:45 तशें वतालो. स्पीड ब्रेकराचेर 20-30 स्पीड स्लो वयता कित्याक डॅडी बायपास पेशंट. स्लो वयताना फाटल्यान ही बस येयली टुरिस्ट 7686 स्पिडीन येयलो आनी सारको मारून 60चे वयर हाडलो. हाडून मोगलो पळय घासीत म्हाका 13 मिटर घासीन हाडलो. गाडयेचे सगळे फाटल्यान सगळे डॅमेज जाले. डिवायडराचेर गाडी चडयली तेणें. वतून टर्न मारून हांव कंट्रोल करून हाडलो. ना जाल्यार हांव ते सायडीन पडपाचो आनी डॅडीक मातशें मार लागला, स्क्रॅच येयला. ड्रायव्हर मातसो फूल अल्कोहोलाची इन्फ्लुएन्सान आसा. खूप स्पिडीन आसलो. फुल स्पिडीन आसलो तो. फुल स्पिडीन म्हाका सारको ओडूनच घेवन गेलो तो सारको. ड्रंक ड्रायव्हिंग आनी पळय मरे आखी पळय ग्लासीचे पीसीस पळय डायरेक्ट फ्रॉम थिंगाचे ते 30 मिटर्स मेरेन फूल गाडी म्हाका घासीत येयली. म्हाज्या 40-45 आसली. तेन्ना ब्रेक मारलो तेन्ना ब्रेक फेल जालो. ब्रेकाचे पेडल वचून शिरकाले तेन्ना ब्रेक फेल जालो. म्हाज्या कडेन ऑप्शन काय ना. फास्ट आसलो मानता, 50 स्पिडीर आसलो. हें पयला 50 स्पिडीर आसलो आनी ब्रेकर पांय दवरलो, पेडल गेले आनी शिरकाले. शिरकाना बरोबर एक सायडीचे ब्रेकाचे व्हील घट धरले फाटले पळय लेफ्ट सायडीचे आनी तिनूय व्हिलाचे ब्रेक लागूंक ना. पण हांव मानता चूक जाल्या म्हाज्या कडेन. पूण अशें न्हू की हांवें मुद्दम हाडून मारूंक ना. ते स्वताची ओन गाडी म्हाजी. 15 दीस गाडी घरा कडेन फोन नासलेली. काय तर तूं घरान म्हाज्या घेवन विचारल्यार कोण आयकरूच ना. ते म्हणतात की तू अल्कोहोल पियेल्लो. अल्कोहोल हांव केन्ना पियाना. हांव आय गणपतीच्यान तुका सांगता हांव सोरो पियाना. ये लोग थे गाड़ी में? इन लोग थे सर पीछे गाड़ी में थे. अच्छा हुआ पीछे से कुछ लगाने का लगा आपको? थोड़ा देखो सर. आपको भी लगा? सिर को भी लगा. जाल्यार बशीच्या ड्रायव्हराक कळंगूटच्यान बस चौकात चलोवपाची मागणी आमी करताले, पूण ताणें तांचे आयकले ना अशें पर्यटक सांगतात. आयकात. तेज चला रहा था. हम लोग कलांगुट से निकले ना तभी वो स्पीड ब्रेकर पे बहुत तेजी से हम लोग ने कितना 2-3 बार उसको बताया कि धीरे चलो करके. सुना नहीं आपको? सुना नहीं. अब पैसेंजर थे उन लोग ने भी बताया कि धीरे चला. किजनर भी उसको बता रहा था धीरे चलो धीरे चलो. हमारा टूर का गाइड है ना वो भी उसको बोला कि धीरे चला वैसे, लेकिन वो माना नहीं. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत अपघातांची माळ चालूच आसा. बिरेस्तारा 70 भुयपाल वाठारांत दुचाकी आनी मोटार हांचे मदीं जाल्ल्या अपघातांत आंबेडे सत्तेरीच्या 24 वर्सां पिरायेच्या बल्लाळ भावे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. तो होंडा वाटेन वतालो. भुयपाल पावताच ताणें मुखावयल्यान येवपी मोटारीक धपको दिलो. ह्या धपक्यान तो रस्त्याचेर उसळ्ळो आनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन ताका जाग्यारच मरण आयलें. होंडा पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो. पळयात. कुंकळे उस्किणी बांद वाठारांत सांजवेळार एके अनवळखी बायलेची कूड कुजिल्ल्या अवस्थेंत झाडांनी सापडली. थळाव्यांनी पुलिशेक रोखडीच कागाळ करतकच तांच्यांनी घडणूक थळार येवन कुडीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात पुराय बातमी. काल राती कुंकळे पुलिसांक एक फोन येयलो आनी ह्या फोनाचेर कोण तरी मेसेज दिली की एक अननोन बॉडी जी आसा ही उस्णीबान कुंकळे हांगा मेळ्ळे कडेन आसा म्हणून. ते इन्फॉर्मेशन मेळटरीक कुंकळे पुलीस त्या स्पॉटार गेले आनी स्पॉटार लोकूय जमा जाल्ले कडेन आसलो आनी तेणी पळयलें जाल्यार ती एक बॉडी आसा ही स्केलिटन जावन आसली. कित्याक तेजी ती मेल जाल्यार खूब तेंप जालो. खूब तेंप म्हळ्यार जवळ जवळ 2 म्हयने सुमार जाले जेन्ना ही गजाल जेन्ना वाऱ्या सारकी सगळे गांवां पसरली आनी ही मेळ्ळी ती रेजिडेंट एरिया भितर एक खाची मेळ्ळी
जे कडेन झाडां झुडपां ही आसात ह्या खाची जी डेड बॉडी जी आसा वा स्केलेटन ही मेळ्ळी. जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या कोताक तेणी इन्वेस्टिगेशन करीत करीत तांकां कळ्ळें की ही बॉडी आसा ही एक बायल मनशेची आसा. आनीक जेन्ना ह्या बायल मनशे बद्दल जेन्ना इन्फॉर्मेशन लोक एक सांगपाक लागले त्या टायमार कळ्ळें की ही जी बायल मनीस आसा ही 2 म्हयने पयलीं ना जाल्ली ती मिसींग आसली मडगांव साकून. आनी हेजी मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय बी जाले कडेन आसली. आज 2 म्हयन्यांनी ही बॉडी जी आसा ही ह्याच बायलेची पूण अजुनूय प्रूव करूं शकनात. कित्याक जो पर्यंत हेजो पोस्टमार्टम जायना, जो पर्यंत DNA टेस्ट जायना तो पर्यंत ही बॉडी तेच बायलेली म्हूण सांगपाक शकनात. लोक म्हणटात की सस्पेक्ट दिसता कितेंय जावपाक शकता. कित्याक ही जी बॉडी मेळ्ळा ही बॉडी मेळ्ळी तेच्या जवळ जवळ 700 ते 800 मिटरांचेर ह्या बायलेली घर आसा. आनी ही बायल मनीस थंड आसली. आतां लोकां मदीं प्रश्न पडला की तिका मारली काय ती पडोन मेली. पडोन मेली जाल्यार इतलो ते वास कोणाकय कित्याक येयलो ना. आनी ही खाची कित्याक पडोन उरली. कित्याक हो जो जागो आसा हो जागो रेजिडेंट एरिया आसा आनी तेजे कुशीक थोडोसो जागो आसा हो झाडां झुडपांनी भरलेलो आसा. आतां ही जी तकली आसा ही एक पायपां भितर आसली आनी जे धड आसा हे तेज्या भायर आसलेले. म्हणटकीर लोक सद्याक बुचकाळ्या पडले कडेन आसा की हें कितें म्हूण तें कांयच कळना. सद्याक DNA टेस्ट आनी पोस्टमार्टम जातरीक हेजेर कितें जाला, मर्डर जाल्या काय कितें जाला तें कळटलें. गोवा 365 खातीर कुंकळी साकून रमेश नायक रावत. आयज दनपारां हवामान गरम आनी सुकें उरतलें. फाटल्या कांय दिसांक 30 डिग्रीच्या मध्यांत आशिल्लें चडावत तापमान आयज 32 डिग्री जातलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सांजवेळार कांय वाठारांनी कुपां दाटून येतलीं जाका लागून गरमी वाडटली आनी उणें तापमान 22 डिग्री जातलें. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.